माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो घरची सगळी कामं झाली असा. आता टाइम झाला 11 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. सो आयज थंबनेल पळोवन कळा आसतले आयज आमी 8K सेलिब्रेशन करता. जस्ट घरानूच व्हडलेशें काय सेलिब्रेशन ना, जस्ट घरान एक केक करतले आयज हांव. सो अशें आमी सगळें भायरसून हाडून खातात न्ही केक बीन. सो म्हटलें आयज घरान केक करया, क्रीम केक. आनी म्हाका केक बीन कांयच करूंक कळना. आयज फोन करता हांव आनी म्हाजे कडेन सगळें सामान आसा केकाचें, जे की नोजल मागीर कितें यूज करता केकाक सगळें आसा. लॉकडावना टायमार हांव घरात अशें ट्राय करतालें, पण म्हाज्यानी इतलें बरें जायना केक. काय बरें जायना, म्हणजे म्हाका इतलें करून संवय ना न्ही, ते प्रॅक्टीस आसूंक जाय करपाक. सो हांव अशें पळोवन करता. सो लास्ट केन्ना केल्लेलें हांवें तेन्ना मातशें बरें जाल्लें, पण पळोवपाक इतलें बरें दिसनालें. ओके, तो म्हणटा आयज करया ट्राय. सो तुमकां हांव शेअर करतलें कशें करता हांव. ओके, तो म्हणटा आयज करया. आयज म्हणटा पळय ते मोका बी हे दस्तूर बी हे तशें. सो म्हटलें आयज घरानूच केक करया आनी बारीकशें केक कटींग करया आयज घरानूच. ओके, तो हांवें सगळें हांगा काडून दवरला सामान बीन. आनी आयज काल तरी पावस नासलो, बरो वत पडलेलें. आयज सामकें भायर काळोख जाला, दाखयता तुमकां मागीर. सो पावस आतां येतलो, बरें दिसता. अशें पावस पडा बरें दिसता. परत कालच्यान परत गरमी स्टार्ट जालें, पावसूच ना. ओके, सो आयज हांव केक करतलें. आनी आयज जेवणाचें बी कांय टेंशन ना, कित्याक पयर न्ही संडे न्ही मम्मीन हें केल्लेलें वाल, ते मलाबार स्पिनीच आमचे बाल्कनीन जाला पळय, वाल, तिसऱ्यो आनी फणसाच्यो बियो घालून न्ही करी केल्लें. आनी ते करी आसा. सो मम्मी म्हटलें आयज ते म्हाका आनी मम्मीक. ओके, आनी पेज कर म्हटलें. पेजे वांगडा ते खावपाक आनी बरें लागता. कोणें कोणें खाला आसतलें पण तांकां खबर आसतलें तेजे टेस्ट कशें लागते. सो पेजे वांगडा ते वालीचे बी आसले न्ही तिसऱ्यो बीन एकदम बरें लागता. पेज जाल्लेलें आसा. आनी काल मम्मीन दाळ केलेलें, ड्रमस्टीक घालून दाळ केलेलें, ते शिवनाताक आनी रितुका आसा. तेमी खावचे ना, ते तिसऱ्यो बी घातलेलें. सो तांकां दाळ आसा. सो आनीक कितें करूंक जाय, सगळें आसा म्हटलें, काय करपाची गरज ना. मागीर रितुकाक हे भाजून दिवंक जाय, सुके बांगडे. पेजे वांगडा सुके बांगडे बरें जाता न्ही गे. हांव एक सुके बांगडे भाजून खाता. मम्मी आवडना पेजे वांगडा सुके बांगडे खावपाक. रितुका आवडटा. दाळ शीत आनी एक बांगडो, सुके बांगडो दिलो न्ही तो बरो जेयता. सो मम्मी म्हटलें आयज ताका सुके बांगडे भाजून दी, म्हाका एक दी म्हटलें भाजून. मागीर ते मागीर भाजया, टायम आसा खूब. ओके, तो अशें आसा आयचो डे. पळोवया कशें जाता तें. स्टार्ट करया आमी केक करपाक. खूब टायम लागतलो. पयलीं केक करूंक जाय. ओके, केक करून मागीर ताका क्रीम केक करूंक जाय. म्हाका तें कांय खबर ना. चॉकलेट गनाश बिनाश कितें करूंक जाय. तेजें हें काड कितें चॉकलेट खबरूच ना म्हाका. तितलें वो चॉकलेट आसा. हय, चॉकलेट कार्ड. ओके, सो चला स्टार्ट करूया आमी. आनी तुमकां दाखयता भायरचो वेदर. भायर सामको बेस्ट काळोख जाला. आनी हांव आयज केक करतलें पळय, तुमकां सांगना की हांव तुमी ट्राय करून पळया म्हणून. आतां करुया आमी केक, खावया, मागीर सांग तुमकां जे हांवें केलां तें सारकें आसा काय ना तें. ताका लागून परफेक्ट ना हांव केक करपाक बीन. सो म्हटलें आयज ट्राय करया. इफ आयज केक सपोज बरो जालो जाल्यार चिंतला की फादर्स डे येता न्ही तेन्ना परत करया म्हणून. पळोवया आयज बरें जावंक जाय जाल्यारूच हांव करता, नाल्यार करचें ना हांव. ओके, चला दाखयता तुमकां भायलें आमचो वेदर. बरो काळोख जाला सारको. सो पळया बरें काळोख जाला. पडल्या पुरो काळोख जाला. पावस पडत ना, उदक पडलो बारीक जालें, गेलो आतां आनी काळोख जाला. ती म्हणटा आपूण स्कुलान छत्री व्हरता, पावसूच पडना खंय. ताका ती छत्री पावसांनी ताका छत्री घेवन येवंक जाय खंय. तो म्हणटा पावसूच पडना म्हणटा. ओके, दाखयता तुमकां म्हाजें केक करपाचें सामान. तो हें सगळें बिटर बी सगळें आसलेलें म्हाजे कडेन. म्हाका दिसता लॉकडावना टायमार तेन्ना ऑर्डर केल्लें हांवें. एक दोनदांच केल्लें हांवें केक, मागीर करूंकूच ना. आनी हें म्हाका शिवनाथान सकाळीं करून दिलां. बॅक पायपींग जाय आसलेलें म्हाका, करून दिलें शिवनाथान. आनी हांगासर सगळें आसा. आनी हें बोर्ड आहा पळय, जे आमगे केक बी हाडटा न्ही ते बोर्ड केन्ना उडयना हांव. हे पळयात, पेंटींग करता नाजाल्यार आयज म्हाका यूज जालें केक करपाक. आनी हें सगळें हेका कितें म्हणटा काय खबर ना म्हाका. ते सायडीन ते अशें ते डिजायन बी दिता ते हेका. सो म्हाका हें न्ही एक ऑर्डर केल्लें पळय, एक सेट दिल्लें म्हाका. हें सगळें हें 3 प्लेट्स आहा आनी नोजल आनी एक बॅक पायपींग, हें सगळें म्हाका एक सेट दिल्लें. ओके, बरें आहा अशें. आनी मशीन न्ही म्हाका दिसता लॉकडावन टायमार ऑर्डर केल्लें हांवें. जस्ट एक 2-3 वेळा यूज केला हांवें आनी आजून मशीन बरें चलता. ओके, कितें 300 का पडलें ह्या मशिनाक, चड ना. 3 का 400 कितें आहा हेका. ओके, सगळें काडून दवरलां हांवें. मेन केक करपाक ते मैदा बिदा सगळें रेडी करून दवरता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, चला. तो हांगा जाल्लें आसा, सगळें सामान काडून दवरलां हांवें. हें पळयात केक करपाक. पयलीं आमी केक करून घेवया. ओके, मागीर क्रिमींग प्रोसेस, मागीर चॉकलेट गनाश बिनाश सगळें मागीर करया आमी. ओके, तुमकां सांगता म्हाका केक करूंक कळना, ट्राय करता हांव, कशें जातलें म्हाका खबर ना. ओके, चला स्टार्ट करया आमी केक करपाक. पयलीं घालया आमी एग. हांव एग घालून करतलें हां, विथ एग करतलें हांव. 2 एग घालता.
सो आता घालता 1 टीस्पून वनिला एसेन्स. सो आता घालता हाफ कप पावडर शुगर. आता का हांव बीट करून घेता अंटील ते न्ही फ्लफी जातले आनी वायट खंय दिसतले. ओके, सो बिटरान ताका हांव बीट करून घेता. हें पळय जाल्लें आसा. सो हें बीट करपाक म्हाका एक 5-6 मिनटां लागली. ओके, बरें बीट जाल्लें आसा. आतां घालता 2 व्हडलो चमचो तेल, कुकिंग ऑयल, आनी परत ताका न्ही मातशी बीट करून घेवया. आतां हांव एक गाळणी घेता. तातूंत घालता 1/4 कप मैदा. आणि आता घालता हितूनच 2 व्हडलो चमचो मैदा, म्हणजे 2 टेबलस्पून मैदा आणि 1/4 कप मैदा. सो आता घालता 1 टीस्पून बेकिंग पावडर. आणि आता घालता कोका पावडर 2 टेबलस्पून. सो आता आमकां बरेंचशी हें गाळून घेवंक जाय. सो आता घालता हांव 2 व्हडलो चमचो दूध. आता हें आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करात. हें सगळें न्ही बरें एक मिक्स जावंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळय हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतलां आनी आमच्या हांगा केकाचो बॅटर आहा पळय तो रेडी आसा. सो हांगासर पळय हांवें मोल्ड घेतला 6 इंच. आतां ताका न्ही ऑयल घालता. ऑयलान ताका न्ही बरें अशें ग्रीस करून घेयात. खंय चुकता बी जाल्यार न्ही म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करात आं बरे भशेन. ओके, सो आतां बटर पेपर घालता. इफ म्हणजे बटर पेपर ना जाल्यार तुमी मैदा तुमी स्प्रिंकल करूं शकता. ताच्या वयर न्ही थोडेशें ऑयल ग्रीस करता. सो आतां घालता हांव केक बॅटर. सो ताका न्ही आतां बरें टॅप करून घेयात. सो ओवन दवरला हांवें प्रीहीट करपाक. एक 10 मिनटां हांव ताका प्रीहीट करतलें. नाजाल्यार तुमच्या कडेन सपोज ओवन ना जाल्यार कडायेन तुमी करूं शकता. कडाय पयली एक कडाई घेयात, ताजे भितर मदीं स्टँड दवरात आनी ताका पयलीं एक 10 मिनटांनी प्रीहीट करून घेयात. मागीर तुमी ते मोल्ड दवरपाचे. आनी म्हाका कोणें कमेंट केल्ली की तुवें ते कवर घातला पळय, जेन्ना आमी कितें बेक बीन करता पळय तेन्ना तें मातशें हीट जाता न्ही फाटल्यान. हीट पास जावपा म्हणजे वारो पास जावपाक जावचें ना म्हणटा, प्रॉब्लेम जाता म्हणटा. सो हांव कितें करता, ओवन न्ही फूल कवर करूंक जायना. जेन्ना आमी बेक बीन करता न्ही तेन्ना ताका वारो पास जायना. सो हांव कितें करता, जेन्ना बेकिंग बी करता पळय सगळें कवर काडटा हांव. खबर आहा डबल वाव ते डबल काम जाता, कांयच प्रॉब्लेम ना. सो बेकिंग जालें न्ही म्हजें काम सगळें, मागीर ताका परत कवर घालतलें. कित्याक म्हाका धुळी लागून ताका कवर घातला, धूळ जावंक जायना म्हणून. जेन्ना हांव बेकिंग करता तेन्ना हांव अशें काडलें हांवें आतां. सो आतां हांवें दवरला प्रीहीट करपाक 180 डिग्री. एक 10 मिनटां हांव प्रीहीट करतलें. प्रीहीट जाल्लें आसा. आतां ताका परत 180 डिग्री न्ही एक 30 to 35 मिनिट ताका हांव बेक करतलें. देवा पाव जाल्यार पुरो. म्हाका दिसता ते मोल्ड धाकटें जालें आनी बॅटर म्हाका दिसता चड जालें अशें दिसता म्हाका. कमेंट करा खंय चुकला बी जाल्यार ना. कित्याक बॅटर म्हाका चड दिसता. आतां तें फुलतलें काय ना पळोवया आतां कशें तें. मागीर जाल्यार पुरो भंय दिसता सारको. कित्याक म्हाजें केन्नाच केक सारकें जायना, ताका लागून हांव करपाक वचत ना. सो हांवें बेश्टें एक करया म्हटलें, पळोवया आतां कशें जाता तें. ओके, आतां 30-35 मिनिट जाले की मागीर हांव फुडलें प्रोसेस करतलें. सो हांगासर न्ही केक आहा पळय बेक जाल्लें आसा. हें पळयात, टूथपीक घालूंक पयलां हांवें आनी सामकें क्लीन येता भायर. हें पळय दाखयता तुमकां. हें पळयात सामकें क्लीन येयला. आतां एक स्टेप जाल्लो आसा. ओके, मातशें गरम आहा इतलें बीन ताका हांव डिमोल्ड करचें ना, मागीर करतलें. मातशें थंड जावं न्ही बरें. इतले पर्यंत आतां केलां न्ही हांवें. कमेंट करा खंय कितें चुकलां बीन जाल्यार. सो दिसता हांगा परफेक्ट कशें, तशें कांय हें ना.
पळोवया मागीर. ओके, कमेंट करा कितें चुकलें बीन जाल्यार. आतां एका दवरता हांव सायडीन, एका सायडीन दवरता. आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. की रितू घेवपाक टायम आजून, तो म्हटलं पयलीं रेडी करून दवरया, मागीर कितें आपल्या घाई जातलें ताका लागून. चला आमी करया शुगर सिरप. सो हांगासर हांव घेता 1/2 कप हॉट वॉटर. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो शुगर. शुगर पावडर घालता हांव, की हांवें तें पावडर करून दवरला न्ही ताका लागून. सो हांगासर हांव 2 टेबल स्पून शुगर पावडर घेता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळय हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. सो हांगासर न्ही शुगर सिरप रेडी आसा. आतां गरम हांव हेका न्ही बरें आतां थंड जावंक जाय. ओके, एका सायडीन दवरता हांव. सो ऋत्विक आयला, शिव आयला, जेवंक बसला. जेवया म्हटलें आनी कितें आहा तें मागीर केकाचें प्रोसेस तें मागीर करया जेवून. हय, ऋत्विक जेयता दाळ आनी सुके बांगडे. पयलीं शीत जेव रे, आनी अर्दे सुके बांगडे खाली केले. आनी हेका सुके बांगडे जाय, ताका सुके बांगडे नाका, ताका ऑमलेट करून दिला. अशें आमगेर एकले सुके बांगडे, एकले ऑमलेट. तर हें आसा आमचें आयज 8K सेलिब्रेशन. सुके बांगडे, दाळ, पेज, वाल घालून खुबे पळय, अशें आमचें 8K सेलिब्रेशन. सदां आसता न्ही आमच्या घरा सेलिब्रेशन. केन्ना केन्ना सदां आमी कितें ना कितें आसताच. तुमी पळयलात, तुमकां सांगपाची गरज ना. सो आयज सुके बांगडे हितून करया सेलिब्रेशन. सुके ती मम्मी हांसता. सुके बांगडे हेजे असले मजा आनी खंयच ना. सुके बांगडे फ्राय केले की येयलो उठोन, दार ओपन कर खंय विंडो. हांव ओपन करचें ना म्हटलें, म्हाका वास आवडटा. उदो केकाचो वास येयल्लो, आतां सुके बांगड्याचो वास. कितें रे ऑमलेट? ऑमलेट एकूच भाजला हांवें. घे पप्पाचें हाफ घे. एका ऑमलेट जाय, एका विचारलें हांवें ऑमलेट जाय रे, आपणें नाका म्हणपा आलो. आतां पळय पप्पाचें हाफ घे. चल, पप्पाक हांवें 2 ऑमलेट घालून ऑमलेट केला. आनी तुमकां सगळ्यांक म्हाजी थाली दाखयता आयज. 8K सेलिब्रेशन थाली दाखयता. घेया चला. सो बसला आमी जेवपाक, हांव आनी आई. आमच्या दोगांचे प्लेट सेम आसा. सो आयज स्पेशल आसा 8K सेलिब्रेशन. दाखयता हे पळय लागीं हांव कॅमेरामॅन. हें आसा गोवा की आन बान शान सुके बांगडे. लोणचें आनी हें पळया पेज आनी तुमकां दाखयता पळय वाल घालून न्ही केला. हें पळय दिसता न्ही शुना, थंय दाखोवंक जाय. वाल मागीर हांगा आसा तिसरे, मागीर खंय गेले भिकणां. हें पळयात भिकणां घालून करी केला. तुमकां सांगू थोडा इतलें उदक केला. हांवें म्हटलें मम्मी आयज पेज कर म्हटलें. तूं मागीर जेव पेज. तुका दिवना, तूं मागीर देतलो पेज. ताचें घेतलो मरे ताका घातलें पेज. ओके, सो आमी पेज आनी वाल घालून केलेले एन्जॉय करता. शिवराक असले दिसलें आवडना. आनी हें आसलें आनी विचारपा नाका. न्ही मम्मीन घेवंक ना, मम्मीक पेजी वांगडा खावपाक आवडना. सो ऋतुकान हांवें घेतला. ओके, जेयता बरें करून एन्जॉय करता आयज आमचें 8K सेलिब्रेशन. आजचें केक कटींग आसतलें. ओके, सो स्पेशल कांय ना. चिंतलें सांजचे खंय तरी या म्हण भायर खंय जेवपाक. आवाजूच ना. हांव जेन्ना बेंगळूर गेलो तेन्ना बरो बिरयानी आनी रोस ऑमलेट मारतालो. आतां हांवें वदो म्हटलें भायर खंय या, आवाजूच ना. आसूं म्हटलें पेजूनच पोट भरया आयज न्ही गे. पेजूनच पोट भरया. चल 8K सेलिब्रेशन. चल जेयता सुशेगाद. मागीर आमकां केक करूंक जाय फुडलो प्रोसेस. एक्स्ट्रा घ्या मस्त. कितें एक्स्ट्रा रायस घे म्हणटा. हांव घेता तूं तेजें घेना, हांव घेता. तूं आतां वाटोवटलें व्हरना आमकां. तेका म्हणटा एक्स्ट्रा घे न्हू. हेंच खावून रावचें पडलें ना. बेस्ट. चला जेयता मागीर सांजचें न्ही जेवून तुमकां मेळटा फुडले प्रोसेस करनाका केकाचो ताका लागून. ओके चला. तो चला आतां केक न्ही आमी डिमोल्ड करया. सायडीन न्ही आमी चाकून न्ही ताका हें करून घेतला. पळोवया आतां. हें पळया तो हें सारकें आसा काय ना तुमी कमेंट करा. कित्याक बरो फुल्ला तो. हें पळया बटर पेपर काडटा. इतलो फुल्ला आनी सॉफ्ट जाला. सो आतां ताका न्ही हांव लेयर कट करून घेता. 2 लेयर जातले म्हाका 3 जातले. सो 2 लेयर ताका न्ही हांव कट करून घेता. तो सायड न्ही अशें कट करून घेता. सो म्हाजे न्ही सारकें कट जायना ताका लागून. सो पयलीं आनी सायडीन चाकून कट करून घेता. मागीर थ्रेड घालून न्ही हांव कट करतलें. तेतून न्ही सारकें जाता. सो वयले न्ही मातशें हांव कट करून घेता. सायडीन कट दिला मातशें. थ्रेडान न्ही मातशें बरें जाता.
सो हें पळयात जालां मातशें वयर येयलां म्हणजे सारकें जावंक ना हें पण ओके आसूं चलता हें पळयात ओके सो दोनूच लेयर येतले ओके तो करी आतां फुडलो प्रोसेस सो आतां न्ही आमकां चॉकलेट म्हणजे हें करून मेल्ट करून घेवंक जाय सो हांगासर हांवें गरम उदक घातलां आतां हांगासर दवरता एक बावल दवरता ओके आनी हांगासर घेतला हांवें हाफ कप डार्क चॉकलेट सो हे चॉकलेटाक न्ही आमकां बरें मेल्ट करून घेवंक जाय सो हेका म्हणटा डबल बॉयलिंग मेथड ओके सो ते वाफान न्ही ते मेल्ट जातले हांगा पळयात चॉकलेट न्ही बरें हांगा मेल्ट जाल्लें आसा हें पळयात सो हें जाल्लें आसा आतां हेका न्ही आमी सायडीन दवरया सो हांगासर न्ही हांवें बावल घेतला तातूंत घालता 1 कप व्हिपींग क्रीम सो आतां घालता 1/4 कप पावडर शुगर सो आतां घालता 1 टीस्पून वनिला एसेन्स सो आतां न्ही आमकां हें बीट करून घेवंक जाय स्टीफ जायसर न्ही आमकां हें बीट करून घेवंक जाय सो आतां आमी एड करया जे चॉकलेट आमी मेल्ट करून घेतलेले पळय डार्क चॉकलेट तर तातूंत घालया सो आतां ताका परत न्ही बीट करून घेवया सो हें पळयात कितें रे टेस्ट पळयलो रे तुवें बरें आहा सो हें पळय हें जाल्लें आसा ताका सायडीन दवरता आतां आमी करया चॉकलेट गनाश सकयल गरम उदक आसा ओके सेम डबल बॉयलिंग मेथड हितून घालता 1/4 कप डार्क चॉकलेट हितून घालता 2 व्हडलो चमचो क्रीम व्हिपींग क्रीम हितून घालता 1 धाकटो चमचो बटर आतां ताका न्ही बरें आमकां हें मेल्ट करून घेवंक जाय चॉकलेट सो फायनली सगळें जाल्लें आसा चॉकलेट गनाश मागीर क्रीम केक बी सगळें रेडी आसा आतां करया लास्ट फुडलो प्रोसेस पळोवया कशें कितें जाता तें ओके सो करया आतां फुडलो प्रोसेस सो पयलीं हांव न्ही बोर्डाक न्ही क्रीम लावन घेता दवरता एक लेयर केक आतां ताजे वयर घालया शुगर सिरप आतां हेजे वयर घालया आमी क्रीम क्रीम घालून जाल्लें आसा आतां दवरया नेक्स्ट लेयर आनी हेज्या वयर आमकां शुगर सिरप घालूंक जाय सो आतां न्ही हांव सगळें क्रीम लायतलें आनी सायडीन बी ताका क्रीम लायतलें तो इतलो जाल्लेलो आसा हांसनाकात हां सारकें जावना म्हाजें पण ओके असले क्रीम की फर्स्ट टायम करता न्ही तर म्हाजे असले हाका कितें म्हणटा कमेंट करा हितून सायडीन ताका अशें डिजायन दिला ताका म्हणटा कितें तरी म्हणटा हेका झीप झॅप स्क्रॅपर सॉरी झीप झॅप स्क्रॅपर ओके सो हे जाल्लें आसा तो सायडीन ताका न्ही चॉकलेट ड्रॉप करता तो शिवनाचो म्हाका न्ही पायपींग करून दिल्लें बॅक पायपींग सारकें जायत ना आतां हांगा डिजायन दिवया हात म्हणजे अशें हालता करतना सारकें दिसता काय ना खबर ना मातशें पातळ कशें दिसता म्हाका हें केन्ना करूंक ना ताका लागून हात म्हणजे थरथरता हांगासर तो क्रीम उरता न्ही सकयल ताका बेश्टें अशें डिजायन दिता चॉकलेट गनाश आहा थोडे ते घालता सो फायनली हांगा जाल्लें आसा खबर ना कशें जालें तें टेस्ट बरो आहा क्रीम बी सारकें परफेक्ट आहा पळयात तशें खबर अशें केलां हांवें एकादा फ्रिजीन दवरतलें 1-2 वरां ओके ते बरें सेट जावंक जाय न्ही आनी ते मातशें मेल्ट अशें जातलें सो हेका हांव फ्रिजीन दवरता सो कशें जालां कमेंट करात जालें केक करून खबर ना कशें जालें तें पळोवपाक बरें दिसता टेस्ट सगळें बरें आहा पळोवया मागीर कट करून खावन पळोवया आनी हांगासर रमाट पळय कितलें पडलां हें पळय
सगळें क्लीन करूंक जाय केन्ना करूना न्ही क्रीम केक बीन ताका लागून अशें बेश्टें हांव स्पॉन्ज केक इतलेंच करतालें पूण इतलें क्रीम बीन हाडून केन्नाच करूना हांवें सो ताका लागून सो म्हटलें पळोवया आयज जाला बरें दिसपा मातशें बरें दिसता आनी वयर ताका स्प्रिंकल घालपाक तें मेळटा पळय तें हांवें कांय हाडूंक ना कित्याक खबर आहा पळय हांव काय सद्दी केक करना आनी थंय डेलिफ्रिना पयलीं हांवें इतले व्हडले व्हडले बॉटल्स आहा आनी आमच्या घरा शॉप भायर आहा पळय सुपरमार्केट थंय व्हडले व्हडले आहा आनी हाडून ते मागीर हांव काय सद्दी केक करना आनी ते बेश्टें उरता मागीर ते म्हाका ते केक करप म्हटल्यार टेंशन येता ताका लागून म्हणजे करपाक कळटा जाल्यार प्रॉब्लेम ना करूंक कळना न्ही ताका लागून सो म्हटलें असो हय तसो आयज सिंपल करया म्हटलें पण जालां मातशें बरें पळोवया आतां फ्रिजीन दवरलां हांवें 1-2 आवर रातचें कट करतलें आमी ओके चला सगळें हे सगळें क्लीन करून घेता हांव मॅस जाला किचन ओके चला केक कटिंग करया आं ओदर रावला हांगा आतां केन्ना येता हांगा सगळें रावला केक खावपाक आनी हेजे वयर न्ही हांवें हें घातलां हेझलनट आसलेलें मेळ्ळें हेझलनट ताका ग्रेट करून घातला गे वर उद्घाटन करया केकाचें आसूं आतां कॅन्डल बिंडल कांय नाका आतां हें लाय सेलेब्रेशन कॅन्डल ना विशनार सेलेब्रेशन लाय कॉंग्रेच्युलेशन सेलेब्रेशन आयज शिवरात्री पयशे वाचले केक घरा केला न्ही हय हय खंय पळय पयलाय चल आमी दोगांय करया चल सांगा बरी संडेसून येयला शिवता हांवें फोर्स केला या म्हटलें भायर कितें लायट खावन येवया म्हटलें रातचें थोडा हेवी जायना न्ही ताका लागून की लायट खावया म्हटल्यार व्हरना म्हणटालो या म्हटलें ओके केक दवरला कट करया आनी मागीर या आमी भायर जेवपाक ओके चला and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. सो हे सगळ्यांक तुमकां आयज हे जाल्लें आसा फक्त तुमकां लागून तर तुमचें तोंड पयलीं तोंड गोड करता सगळ्यांना आ करा आनी केक हांवें केला म्हाज्या हातीन तूं कितें हात गो तूं हात काड ना कितें म्हणटा दिला म्हण म्हाका न्ही हे सगळें तुमकां म्हाजे युट्यूब फॅमिलीक कशें हा केक खरें खरें रिव्यू दिया बरें ना म्हणपाचें बेस्ट केक शॉपार बरें आयला आई लिटरली बरें आयला खरेंच हा टेस्टी जाला मातसो असो जालो तो चलता पण टेस्ट हा ताका बरें क्रीम बीन सगळें हा टेस्टी ओके सो आतां आमी वयता भायर सांगता खंय ते सो आमी आतां येयला मॉल दी गोवा रिच क्लासीक सो हे लागीं आनी रेस्टॉरंट सो येवया म्हटलें एक्चुअली प्लॅन आसलेलें पणजे वचपाचें तशी वपालो हांगाच येवया म्हटलें पावसच ना बरें रावल्ली आमी पावसान मागीर जेवपा या मगो गरम गरम खावया पावसून गेलो पावस आनी आई पळय ऑर्डर दिला की बरें बरें ऑर्डर दिला शिवतान आनी शिवतरी पार्टी दाखयत तुमकां मागीर आं ओके सो हें आसा चणाक मसाला फ्राय चणाक आं चल तूट पडो सो हांगा आसा स्क्विड्स बटर गार्लिक सो हें आसा प्रॉन्स फ्रायड रायस आनी हांगा घेतला रोटी आनी हें आसा चिकन नवाबी ओके चला सगळे जाणां एन्जॉय करा जेवण आनी कितें जालें मागून घे आं आं चला तो जालें आमचें आयज 8K सेलिब्रेशन सकाळी सुके बांगडे खाले आनी आतां चणाक खाले बरें न्ही कारण की डिफरंटूच आमचें सेलिब्रेशन है का न्ही हय सकयल देव गुड न्हू चल ओके जाल्लें आसा आतां घरा वयता आमी सो चितलें की व्लॉग हांगाच एंड करया सदांच घरा वायर येता न्ही तुमकां पळोवन सो म्हटलें आईचो आवाज ना लायटले न्हू आवाज ना मगे पोट पॅक जाला सगळ्यांचे ओके चला आयचो व्लॉग सगळ्यांक पयलीं थँक्यू तुमकां सो तुमकां सगळ्यांक परत थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक थँक्यू म्हणा हय थँक्यू थँक्यू सगळ्यांक थँक्यू म्हण थँक्यू सांग आमची फॅमिलीक थँक्यू तिका पळय ओके
ओके चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि केकाक एक लाईक दियात हा. खरेंच केक सामके टेस्टी जाल्ले न्हू ना. बरें आसले खरेंच हांव सांगता तुमकां हांवें केला. ओके चला मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय. टेक केअर. आईचा आवाज ना आई तू पडलीस तर बाय. मग हाय खंय सॉरी बाय बाय बाय. चला बाय. Bye. I love you, friend. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय. बाय.